नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आजची मार्केट अपडेट. सप्तकाच्या निमाण्या ट्रेडिंग सेशनात बाजारात बरी पॉझिटिव्हिटी दिसली. क्लोजिंगय ग्रीन. निफ्टी 50 इंडेक्स 21,705 गॅप अप उक्तो जाल्लो. 21,749 मेरेन इंडेक्स चढलो आणि 21,629 मेरेन लो गाठल्या उपरांत निमाणे 21,701 मेरेन चढत बऱ्यापैकी रिकवर जावन पॉझिटिव्ह क्लोज जालो. सेन्सेक्स 72,016 उक्तो जाल्लो. 3:30 मार्केटाचो वेळ सोंप मेरेन इंडेक्स सुमार 178 पॉइंट पॉझिटिव्ह 72,026 क्लोज जालो. निफ्टी 50च्या आजच्या टॉप गेनर्सात अदानी पोर्ट, लार्सन अँड टुब्रो, TCS, SBI लाईफ आणि LTIM कंपनीचे शेअर चढले. जाल्यार आजच्या टॉप लुजर्सात ब्रिटानिया, नेस्ले इंडिया, JSW स्टील, कोटक बँक आणि DV स्लॅब कंपनीचे शेअर टॉप लुजर्सांच्या वळेरेंत पावले. आजच्या सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनीचो शेअर. इलेक्ट्रिक बसी तयार करपी ही स्मॉल कॅप कंपनी सद्याक मोठ्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटाच्या प्लानात आसा. आज 1,354 रुपयाचेर उक्तो जाल्लो शेअर पयल्या हाफात थंड दिसलो. मात अचकीत पयली 5% आणि उपरांत आनीक 5% मेळून 10% जंप मारून नव्या 52 वीक हायचेर पावलो. कंपनीचो शेअर फाटल्या एका वर्सात 191% वाडला. ब्रेस्तारा निफ्टी रियलिटी सेक्टरात आयिल्ली तेजी शुक्रारच्या सेशनातूय इंटॅक्ट उरली. शुक्राराय रियलिटी सेक्टराचे शेअर बऱ्यापैकी चढले. फिनिक्स मिल कंपनीचो शेअर 8% वर चढून निमाणे सुमार 5.5% पॉझिटिव्ह क्लोज जालो. 2,369 रुपयाचेर उक्तो जाल्लो शेअर 2,598 वचून आयलो. कंपनीन नवो 52 वीक हाय गाठलो. आज श्री सिमेंट कंपनीचो शेअर अंडर प्रेशर. 28,250 रुपयाचो 52 वीक हाय गाठल्या उपरांत आता शेअरात काय प्रमाणात प्रॉफिट बुकिंग दिसपाक लागल्या. शुक्रारा शेअर 1,334 रुपयान पडलो, सुमार 5% डाऊन. सन फार्मा कंपनी आज फॉर्मात 10% जंप मारून कंपनी अपर सर्किटार लॉक झाली. 385 रुपयाचेर उक्तो जाल्लो शेअर नव्या हायचेर 423 रुपयांचेर पावलो. ब्लूमबर्गाच्या रिपोर्टा प्रमाण एशियाचो सगळ्यात गिरेस्त म्हूण मुकेश अंबानीक फाटी घालून गौतम अदानी परत पहिल्या नंबरार पावलो. आज अदानी पोर्ट शेअर 2.5% चढलो. जाल्यार अदानी एंटरप्राइजेस आणि हेर अदानी शेअरातय पॉझिटिव्हिटी दिसली. सुझुलॉनाचो वारो सद्याक नेटान व्हांवता. आज शेअर परत 5% वाडलो. इतल्यार आजची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.